नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन चालीक लायिल्ल्या स्वच्छ भारत मोहिमेक आज 10 वर्सां पुराय जाली. 2014 सालात गांधी जयंती निमतान प्रधानमंत्री मोदीन स्वच्छ भारत मोहिमेक सुरवात केल्ली. फकत स्वच्छता मोहीम म्हूण न्ही जाल्यार भौशीक भलायकी आनी नितळसाणीच्या हेत दवरून प्रधानमंत्र्यान ह्या कार्यावळीची सुरवात केल्ली. आज प्रधानमंत्र्यान शाळकरी भुरग्यांसयत वठार नितळ करून महात्मा गांधी जयंती मनयली. अंदूच्या पर्यटन हंगामातले पयले चार्टर्ड फ्लायट गोंयांत दाखल जाले. मोपा विमानतळाचेर बुधवारा सकाळी 2 चार्टर्ड फ्लायटी देवल्यो. एका तेरिनबर्ग आनी मॉस्को सावन 2 फ्लायटां वट्ट 349 पर्यटकांक घेवन गोंयांत. पर्यटन हंगामाची सुरवात. अभी है ना 2 फ्लाइट्स आए हैं. एक फ्लाइट मॉस्को से है, दूसरा फ्लाइट एकतेरिनबर्ग से है. मॉस्को फ्लाइट में 210 पैसेंजर्स आए हैं और एकतेरिन में 137 पैसेंजर्स आए हैं. गोवा है ना, मार्केटिंग अभी और मिनिस्टर है ना काउंटे साहब और टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना कोशिश कर रहे हैं मोर टूरिस्ट को गोवा के लिए लाने के लिए. उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं. नया एयरपोर्ट आ गया है. अभी हमारा हमेशा ये फ्लाइट है ना, फर्स्ट फ्लाइट दाबोली में आ रहा था, अभी मोपा में आ गया है. ओके, लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ है ये एयरपोर्ट में. अभी देखो वेलकम सब है ना, जितना जोर से किया है गवर्नमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट वालों ने, इसीलिए ज़्यादा लोग आए. Time in Goa, they planted quite long ago, so finally they came and they have lots of plans. It's going to be a beach. They want, of course, to enjoy and relax. They want to see some sightseeing sites and enjoy local cuisine and everything, whatever Goa is ready to offer, they would like to experience. Total 349 पॅसेंजर जे आसात आयज मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर लँड जाल्लेले आसा. तांचे स्वागत करपा खातीर गोवा टुरिझम आनी हांच्यांनी तांचे स्वागत केले आनी जे तांच्यांनी उलयतना सांगले की दाबोळी एअरपोर्ट जे आसा थंयसर हेच्या पयलीं दाबोळी एअरपोर्टाचेर लँड जाताले, पूण आयज फर्स्ट टायम जे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जे पेडण्यान जाल्या मोपा हांगा, ते फर्स्ट हांगा 2 रशियाच्यान ते 2 फ्लायट जे आसा, चार्टर्ड फ्लायट जे आसा आयज हांगा लँड जाल्ले आसा आनी हांचे स्वागत जे आसा गोवा टुरिझमात केल्ले आसात. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी. आज महात्मा गांधीची जयंती. पुराय देशात महात्मा गांधीक आर्गां ओंपून जयंती मनयली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कुंभार जुवेचो आमदार राजेश फळदेसाया सयत ओल्ड गोवा आशिल्ल्या गांधीजीच्या पुतळ्याक फुलां ओंपून आर्गां ओंपली. म्हाका खूब खोस भोगता की दर वर्सा ह्या परिसरांतले ल्हान ल्हान भुरगे ह्या कार्यक्रमाक सदोदीक हजर रावता. आपली स्ट्रीट प्ले आसतले त्या वर्साक प्ले करता आनी त्या निमित्तान स्वच्छता आसतली, सत्यता आसतली की लोकांच्या मुखार दवरपाचो सातत्यान तांचो प्रयत्न आसता. ह्या आयच्या दिसाच्यो हांव परत एकदा परबी भेटयता आसतना हांव एकच सांगतलो की महात्मा गांधीजीचे स्वप्न साकार करपा खातीर आमकां विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपाक प्रत्येकाची जबाबदारी आसा की प्रत्येकान ह्या स्वप्नात वांटेकारी जावप. जावं ते भुरगे, जावं ते तरणाटे, जावं ते जाणटे किंवा जावं ते आमच्या हेल्थ सेक्टरांतले प्रत्येक व्यक्ती तांच्यांनी ह्या विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर आनी विकसीत गोवा 2047 हे साकार करपा खातीर सातत्यान आपले कॉन्ट्रिब्युशन दिवचे. महात्मा गांधीजीचे स्वप्न सत्यात दवरपा खातीर आमी देश महासत्ता जावप गरजेचें आसा आनी खऱ्या अर्थात हे सगळ्या सेक्टरांत महासत्ता जर जातले आसत जाल्यार त्या वाटेक आज आमी वता आनी खऱ्या अर्थात आमकां आज सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गात गेल्या उपरांत हे शक्य जाता. हे पुराय जगात आज दिसून राहिल्ले आसा. हांव परत एकदा आज गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंती हाज्यो सगळ्यांक परबी भेटयता. आज प्रुडंटाची 18वी एनिव्हर्सरी. गोंयभरच्या लोकांची प्रुडंटाक परबी. लोक राजकारणी परबी दिवंक पणजे मुख्य कार्यालयात पावले. पळयात प्रुडंट एनिव्हर्सरीची खिणचित्रां.
चोर गुन्यांवकारांचेर दोळो दवरूंक पुलिसांचे नेत्रा प्रकल्प गोंयभरचे प्रायव्हेट खाजगी मेळून 2,500 सीसीटीव्हीचे मॅपिंग बरोबर टेनंट व्हेरिफिकेशनाक नेट डीजीपीन सीसीटीव्ही मॅपिंग प्रोजेक्ट नेत्रा लॉन्च केलो। ह्या प्रकल्पा वरवीं गुन्यांवांच्या मुळा मेरेन वचपाक गुन्यांवकारांक सोदपाक खंय आदार जातलो। लोकांचे जागृतीक पुलिसांचे चॅनल। So this is Project Netra. Project Netra, we have tried to map all the CCTV cameras which are present all throughout the state, be it the market areas or be it the deserted streets. Wherever we could find, we send our beat PCs. We ask them to collect information, and then we have mapped them. I'll show the map later on. So right now, till now, we have mapped around more than 2,500 CCTV cameras in both the district, North and South Goa. So we thought what are the purposes that we can solve from this. So major things like we find the problem is that whenever a particular case happens somewhere, so it is very difficult to understand or identify where we can find the proof of it. So one thing is for easy crime detection. Second is that whenever there is a camera and when the public knows when the probable criminals try to commit any offense, they also know, then there is a possibility that crime will be less in that particular area. और इसका जो सीधा बेनिफिट ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा रिस्पांस होता है कि भाई कैसे हम जो ऑफेंडर है उसको ढूंढें। तो उसमें अभी क्या है कि सीसीटीवी तो एक एक करके हम ढूंढते थे कि भाई यहाँ पे है, अब अगला सीसीटीवी कौन है, लेकिन इसके अंदर में इस प्रोजेक्ट के अंदर में अब हमने इसको एक जगह इकट्ठा कर लिया है। तो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एकदम से पता चल जाएगा कि भाई उसको कौन से सीसीटीवी की तलाश करनी है, अगला सीसीटीवी कहाँ है उसको मालूम है, और इससे सस्पेक्टेड रूट जो एस्केप रूट है उसका भी पता चल सकता है। तो इस तरह से ऑफेंडर को ढूंढने में ये जो नेत्रा प्रोजेक्ट है वो हमें मदद करेगा। कोमनीदादीच्या जमनीचे व्यवहार चल्ल्यात ते पळयल्यार कोमनीदाद कोडात दुरुस्ती जायच आशिल्ली। गोव्याच्यो कोमनीदाद जमनी सांबाळूंक दुरुस्ती म्हत्वाची। सरकार कोमनीदादाचो लँड यूज पर्पज बदलूंक बंदी घालपाचो अध्यादेश हाडटा। बीजेपीचो गिरीराज मिडिया कडेन उलयलो। सोपटे म्हणटा युनिफायड पेन्शन स्किमीन आता कर्मचाऱ्यांक अश्युअर्ड पेन्शन। कॅबिनेट मीटिंग जाली, तातून गव्हर्नमेंटान अमेंडमेंट जी प्रपोज केल्या टू प्रोटेक्ट कम्युनिटात लँड फ्रॉम मिसयूज, ह्या अमेंडमेंटाच्या हातून म्हणजे ती गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 हाका तांणी अमेंडमेंट प्रपोज केला। ताजो एकूच आहे की कम्युनिटीचे लँड जे आसा ते ज्या विषया खातीर दिल्ले, ज्या पर्पजा खातीर दिल्ले, ताजो गैरवापर जावचो न्हय। ताजो जर खंयच्या एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटात दिल्लो जाल्यार ताजो कमर्शियल उपयोग जावचो न्हय, हाच्या खातीर काही स्पेसिफिक पावर्स ही एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटात हांकां दिल्ले गेले। आर्टिकल 31A will be introduced which will be a through this special amendment. तातून जातले कितें जाल्यार जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटात आसा ताका खंयचे लँड यूज जर ताका दिसत की दिल्ल्या लँडाच्या परस ताणी वेगळो वापर केला जाल्यार ही कॅन इनिशिएट अ इन्क्वायरी आणि स्टडी वेदर देर इज अ डायव्हर्जन। म्हाका दिसता हो एक लँडमार्क डिसिजन आसा आणि भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशच्या वतीन हांव भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करता की तांणी गोंयची कम्युनिटात लँड वाचोवपा खातीर हो एक हिस्टॉरिक असो निर्णय घेतलो। पळय, काही गोष्टी तुमकां खबर आसा की आम्ही करतात खूप कायदे कानून फॉर अबाउट एम्प्लॉईज लोकां खातीर हे करतात, पण जेन्ना ती जाय तशी इम्प्लिमेंट जायना तेन्ना सरकाराक खंय तरी आमी म्हणटा कोणाचे तरी बडी मारपाची गरज आसा। आता हे अशें केले म्हणटा साहजिकच तांकां वेगळ्या पद्दतीन सांगपाची गरज पडची ना, ते आपोआप म्हणटा तशें जागे फ्रॉम 1 एप्रिल 2025। मुख्यमंत्री आणि टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे दोगूय दिल्ली वारी करून आयले। अमित शहा आणि नड्डा बरोबर गोयच्या परिस्थितीचेर चर्चा। सोमारा राती जाल्ल्या बसकेत दोगांकूय आपयल्ले। पक्षाची बसका म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलोवन दाखयता।
कितें जालें काय विचारल्यार नो कमेंट. सीएम काल तुमकां इमर्जन्सी दिल्ली आपयलो, हांगा अफवा जाली तुमच्या दोग जाणांची मीटिंग, अशी अफवा जाली की तुमच्या मंत्र्या भितर तुमच्या भितर इन फायटिंग. पोर्तुगीजांचे राजवटीत इक्विजिशन धर्मछळांक बळी पडिल्ल्या हिंदूंच्या पूर्वजांचे सामुहीक श्राद्ध. हिंदू रक्षा महाआघाडीन म्हाळाच्या आमशेच्या फोंड्या, म्हापशा, दिवचले सर्व पितरी श्राद्ध वाडले. ह्या म्हालगड्यांच्या बलिदानाक लागून खंय हिंदू आज ताड मानेन भोवपाक शकता. दिवचले पोर्तुगीज धर्मछळांचेर सुभाष वेलिंगकार उलयलो. संदर्भात म्हणजे आमचे हिंदू पूर्वज असतात किंवा नव ख्रिश्चन यांच्या त्या इन्क्विजिशनच्या माध्यमांतल्यान बळी गेलो, तांकां आज आमी एका विशिश्ट स्वरुपान त्यांच्या आत्म्यांक सद्गती प्राप्त जावचे, त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करपाचे हो कार्यक्रम दवरलो आसा. आज या ठिकाणी सध्या आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की पितृपक्ष सुरू आहे आणि या पितृपंधरवड्यामध्ये आपले जे पूर्वज आहेत तर यांना पुढील गती मिळण्यासाठी आपण सगळेजण आपापल्या घरी आपल्या पूर्वजांसाठी श्राद्धविधी करत असतो. परंतु आज अनेक असे क्रांतिकारक आहेत, स्वतंत्र सैनिक आहेत, ज्यांनी आपल्या राष्ट्रासाठी या धर्मरक्षणासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे आणि त्यांच्या या त्यागामुळेच, त्यांच्या या बलिदानामुळेच आज आम्ही ताठमानेने आम्ही हिंदू आहोत म्हणून सांगू शकतो. त्यामुळे या सगळ्यांना पुढची गती सद्गती मिळण्यासाठी आज आपल्याला माहीत असेल की गोव्यामध्ये इन्क्विजिशनच्या माध्यमातून अनेक हिंदूंना त्या ठिकाणी या आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. आज ओल्ड गोवा येथे असलेला हातकात्रो खांब, या हातकात्रो खांबाला अनेक हिंदूंना बांधून त्यांनी जे धर्मांतरित होत नव्हते त्यांचे हात त्या ठिकाणी कलम करण्यात आले. तर अशा सर्व ज्ञात हिंदू धर्माभिमान्यांना, अशा सर्व स्वतंत्र सैनिकांना ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन आपल्या धर्माचं रक्षण केलं परंतु धर्म सोडला नाही, त्या सर्व ज्ञात अज्ञात हिंदूंना पुढील सद्गती मिळण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी हा तर्पण विधी या माध्यमातून केलेला आहे. हिंदू समाज दुर्दैवान जें कितें सांगलें ताचेर विश्वास दवरता अशें आसा. इतिहासाचें संशोधन, इतिहासाची पुस्तकां रिफर करप हे इतिहासाचे लोक सुद्दां करिनात. एम.ए. विथ हिस्ट्री जाल्ले लोक सुद्दां स्पेशली ह्या सगळ्या गोवा पोर्तुगीज पूर्व इतिहासाचो आलेख घेनात आनी ताज्या मागीर खूब लेखकांनी बरोवन दवरला, क्रिश्चनांनी बरोवन दवरला, पाद्रींनी बरोवन दवरला, जेजुईट पाद्री म्हणून जे आसा तांणी बरोवन दवरला, तांच्या झेवियराच्या मित्रांनी बरोवन दवरला ताज्या बद्दलचें. आनी ताणें जें सगळें कारस्थानां हांगा जीं केलीं ते गौरवान सांगतात ते थंय अशें बरोवन दवरलां. त्यामुळे आमचें आसा हिंदूंची जागृती जावपाक. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्या ड्रायव्हरांचे पोस्ट भायल्यांक वाटल्यात म्हूण बोवाळ. मंगळारा पेडणेच्या कासारवर्णे पंचायती मुखार धरणे. पंचायत मंडळूय धरण्याक. सरकारान खंय एअरपोर्टाच्या लँड लुजरांक वाऱ्यार सोडले. भायल्यांक काडून थळाव्यांक घेवचे म्हूण धरण्याक बशिल्ले मागतात. आंदोलनात राजकीय फुडारी वांटेकार. चौथीक जे 2 ड्रायव्हर घेतले आणि त्याची सॅलरी कितली तर 35,000 खंय घेतले. वयर जे अपडेट म्हणून जी UDS कंपनी आहा अपडेटर मोपा एअरपोर्टार तेंच्यांनी ड्रायव्हर घेतले. 3 ड्रायव्हर, एक तेंच्यांनी ट्रेनर म्हणून आसलो, ओके. पण 2 जे ड्रायव्हर घेतले महाराष्ट्राचे घेतले. तेचो इंचार्ज आहा तो महाराष्ट्राचो आहा, HRO आहा तो महाराष्ट्राचो आहा आणि एक तेच्या वयर कोण तरी आहा रामकृष्ण म्हणून तोय महाराष्ट्राचो आहा. आणि तो हट्टाने आपल्या भुरग्यांक हाडून भरता. आणि आपले जे त्यांचे जे ड्रायव्हर आहात ते 20 ते 21 हजार वयर तांकां सॅलरी आहा. आणि जे आमचे गोंयचे ड्रायव्हर तेंच्यांनी दवरलेले आहात 18,000 सकयल आहा. तुम्ही वचून चेक करू शकता, तुम्ही हे कंपनीक विचारू शकता. गोंयचे कितले आहात ते 18 ड्रायव्हर, 18 सारखे ड्रायव्हर आहात. आमचे गोंयचे भितर एक 5 ते 6 ड्रायव्हर असतले आणि बाकीचे सगळे महाराष्ट्राचे ड्रायव्हर आहात. वाईट दिसता की कासरवाडचे फुल पंचायत म्हणजे सरपंचाक आज उपोषणाक हांगा बसचे पडटा. सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि तिचे इतर जे पंच मेंबर आसा तांकां आज आपलो हक्क मागपाक आज प्रोटेस्ट करचो पडटा. या सरकाराची जी घोषणा आसा की सरकार तुमच्या दारी, अंत्योदय तत्वा मेरेन आमी पावतले, हे सगळी बंडलां. आज तुम्ही कन्सेशन एग्रीमेंट जर काढून पळयत जो गोंय सरकार आणि GMR बरोबर आसा तातूंत खंयच लोकलाचे बेनिफिट कव्हर करचे म्हणून खंयच मेन्शन केल्ले ना. तमनार वीज प्रकल्प गोयच्या लोकां खातीर हायकोर्टाचे निरीक्षण. 220 kV लायन असताना तमनाराची आनी एक लायन घालपाक बेकायदेशीर म्हूण हायकोर्टात आयिल्ली याचिका कोर्टान भायर मारली. कला अकादमीच्या पुनरुद्धाराच्या कामाचो नियाळ घेवंक सरकारान शिफारशी करूंक समिती. कला राखण मानाचो देविदास आमोणकार म्हणटा सरकाराच्या बरे पावल.
कला राखण मांडान बोवाळ केल्या उपरांत काय गजाली जाग्यार पडल्यो, काय उरल्यात, समितीन बारीकसाणीन पळोवणी करून खंय सुचोवण्यो दुरुस्त्यो सांगतली. कमिटी एक्झॅक्टली म्हणजे कमिटीचो स्कोप जो कितें आसा ते अजून आमकां कळोवंक ना म्हणजे सरकारान. पूण एक गोष्ट बरी जाल्या की कला राखण मंडळान एक आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केलो कला अकादमीन जी कितें पडझड जाल्ली आसा तर त्या विरोधान म्हणजे जी कितें चुकीच्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसा त्यो दुरुस्त करपा खातीर आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान तेजी दखल घेवन ही समिती केली आनी समिती करता आसतना कला राखण मंडळाक प्रतिनिधित्व दिलें तेजेर आनी त्याच बरोबर चार्ल्स कोरियाक अजून पर्यंत खंयच कन्सिडरेशनान घेयनासले ही कला अकादमी जेणें घडयल्ली ताका म्हणजे जावं तेज्या फावंडेशनाक. तर ते आज तिनाकूय रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळें आसा आनी आमकां एक आस्त आसा की विजय केंकरे दामू केंकरे जेन्ना ही कला अकादमी घडटाली तेन्ना सुरवातीक दामू केंकरे हांगासर सदस्य सचिव म्हूण आसले. तेज्या चल्याक ही जबाबदारी दिल्या म्हणजे अध्यक्ष आसतले चेअरमॅन आसतले एक कलाकार चेअरमॅन म्हणून ह्या समितीचेर आसा. त्यामुळे सारासार विचार जातलो कला अकादमीन जो कितें खर्च जाला तो खर्चाचोय अभ्यास केलो वयतलो आनी ताका अनुसरून काम जाल्लें आसा काय कितें ज्यो कितें त्रुटी उरल्या आनी कला अकादमी म्हटल्या नंतर फक्त दिनानाथ कला मंदिर अशेंच न्ही म्हणजे एकूच थिएटर न्ही तर ओपन एअर मिनी ओपन एअर हांगासरले कॅन्टीन आसत हो सगळो प्रकार जो कला अकादमीचो आसतलो हो सगळो तितून गृहीत धरले वयतले आनी हेजेर प्रामुख्यान लक्ष दिलें वयतलें. कारण हांगासर प्रत्येक कोपरो आसा म्हणजे कला अकादमीचे कार्यालया पासून हांगासर चलतल्यो सगळ्यो क्लासीस आसा. ह्या सगळ्या गोष्टींक एक आपलें अनन्यसाधारण म्हत्व आसा. सो त्यामुळे ह्या सगळ्या सारासार गोष्टींचो विचार करतलो आनी सगळ्यो गोष्टी जाग्यार कश्यो पडटल्यो. दोगा बायल आदोगातांचो विनयभंग केलो म्हूण फातोड्ड्या पुलिशेन आदोगात प्रितेश प्रभूक अटक केल्या. मडगांवां JMFCन प्रभूक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. ह्या आदी खंय ताच्या आड अशेच ऑफेन्साचे कागाळी आशिल्ले. Yesterday we have received 2 complaints from lady advocates. I will not disclose their names. This is in Margaon JMFC court, and as per their complaint, while they were in the process of their court's attendance and proceedings, this accused have come and have touched them inappropriately on their back and on the buttocks. We have registered 2 complaints of these lady advocates, and we have effected the arrest of the accused in this case. He was also previously booked by the Margaon police, and in that case also we had given him notice, and eventually the family also had given him the treatment with the doctors, and he was he was being closely followed by the family in these matters to deter him from doing this type of things. वास्को बाजारात ऊसाचो रोस काडपी गाड्याक उजो सुमार 1.5 लाखाचे लुकसाण म्हूण अदमास. मंगळारा फातोडेर ही गजाल. उजो कसो आणि कित्या खातीर लागलो त्या विशीं अजून माहिती ना. वास्कोचे फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो. 5:30 बजे से फोन आया आपके दुकान में आग लगा है. आदमी इधर आके बहुत फ़ोन मारा पुलिस स्टेशन फायर ब्रिगेड, कोई फ़ोन नहीं उठाया. आदमी ऑफिस जाके वहाँ से सर का नंबर लेके फ़ोन मारा. आदमी फायर ब्रिगेड आया. कैसा लगा मालूम नहीं. लाइट बीट सब बंद करके गया था 10:30 बजे. सब बंद था? 10:30 बजे सब बंद करके लाइट भी सब बंद करके जाता मीटर. कितना लॉस हो रहा है? 2.5 से 3 लाख रुपये का लॉस हो गया. मशीन जल गया, पूरा दुकान जल गया, पूरा डॉक्यूमेंट भी जल गया इसका. आमकां 5 जण 5:45 आमकां कॉल येयलो पुलीस स्टेशनाच्यान की एक शॉपाक उजो पेटला म्हणून. इमिजिएटली आमची गाडी टर्नआउट केली आनी थंय पावपाचें ऑन द वे आसली आनी तेन्ना म्हाका त्या ओनराचो नंबराच्यान कॉल येयलो म्हाका की अशें तुमची नंबर लागना म्हणून पूण उखलिना म्हणून. सो इमिजिएटली हांवूय पावलो तर गाडीय पावल्ली आनी पावतकूच थंय गाड्याक उजो पेटलेलो. हो शुगर केन ज्यूस शॉप तो आनी ते उजो आमचो अंडर कंट्रोल केलो पालयलो आनी कुशीक एडजस्टन कंटिन्यू शॉपां आसली ती आमी वाचयली. 1.5 लाख लॉस आसा आनी 5 लाख आमी सेव केल्ले आहा. खुबशे लोकांक कन्फ्युजन आहा की आमचो फायर डिपार्टमेंटाचो नंबर खबर ना.
ते 102 करता केन्ना 101 करता आनी तांकां दिसता की कॉल लागना म्हणून आमचो. सो तेन्ना इमिजिएटली ते पावल्या उपरांत तितले मार्केटाचो वॉचमॅन आसलो पळय तेजे कडेन आमचो नंबर ना. सो हांवें 3 नंबर आमचो वास्को फायर स्टेशनार नंबर आहा पळय तो तांकां शेअर केलो. खुबशे लोकांक मिसअंडरस्टँडींग जाता की आमी अटेंड करिना म्हणून. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.